Hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमा तुका जेसू, ग्लाब तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, वैभव तुका जेसू, आराधना तुका जेसू, नमान तुका जेसू, प्रणाम तुका जेसू, बलिष्ठान जय जय तुका जेसू, होसाना तुका जेसू, हर्षिलो जाऊं जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Dear Baba, Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I worship you, Lord Jesus. Dear Baba, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देव बरी सांज देऊन तुमकां सुमेस्तांक मागचनो आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या विनवणे पंगडात जावन आसा जावची ही मंगलोर सर्विस टीमाच्या सरसान्यांक सांगाता काण घेवन ही जावची रेतीर ह्या रेतीर तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करता आनी प्रत्येक जावन जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड हे देव उतार काण घेवन आमी रेतीर आमी आराम करता तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागता आनी प्रत्येक जावन आमचे संगत आसात मानदी बाब फादर स्टॅनी पिंटो आमच्या संगत आसात आमकां म्युझिशियन जावन आमचो भाव क्रिस्टोफर आमच्या संगत आसा देखून सगळ्यांक तुमकां आमच्या वर्त्या मोगान तुमकां आमी स्वागत करता आनी तुमकां ह्या रेतीरेक सर्व बरें मागता आनी प्रत्येक जावन ही रेतीर आमी आज आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हरिगान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, अगळसिता तुका जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, हर्षिलो जाऊं. थँक यू फादर, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ही सगळी रेतीर पवित्र आत्म्याच्या अधीन आमी करया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या रेतीरेचेर 3 दिसांनी जावची रेतीर देवाच्या सत्यान भरच्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी सर्व आमकां जाय जाल्ले अभिषेक आमची सगळी मागणी सगळी सरस्वरा मुखार व्हरूंक पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आनी हे सगळे आमकां कितें अडखळे येनातले बरी ह्या 3 दिसांची रेतीर आमकां संगता मेळोवन मागूंक आमकां आनी देवाचे उतार आयकूंक आराधना करूंक देवाची स्तुती करूंक आमकां कसले अडखळ हाडिना जावं दी बगार तो पवित्र आत्मो सगळें ताच्या महिमे खातीर सगळें हें सोलोवन व्हरोन दी म्हणून आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया सकट सांगता मागून सर्व आमी अवकार पवित्र आत्म्याक आमी करया आमच्या जिविताचो दातार आमकां रक्षक आनी आमकां सगळे चडवणेच्या कामांत जेजू सांगता आसलो तो पवित्र आत्मो बापाचो आत्मो आमचे थंय देवान येवन दी म्हणून आमी ह्या वेळार आमी मागया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझी सक्तीन आमकां राव तूं आमची सवे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुका आमचे मोदे तुझी सक्तीन आमकां राव तूं आमची सवे तूं जिवीत दिवचें उदार ससनाक वाळची बुजवून आनी बुदेणा सगळेंच तूं चलय तूं जीव दिवचें उदार ससनाक वाळची बुजवंदार आनी बोधिना सगळें सुसलय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमची सवे स्वागत पवित्र आत्म्या
स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदेव तुझे सक्तीन आमकां राव तू आमची सवेव. सगळे आम्ही एका मनाने एका काळजान पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागया. सगळी आमची कुटुंबां जेजूच्या पांयां तळा भेटून दिवया. आमची सगळी भुरगीं बाळां सगळी जेजूच्या पांयां तळा भेटून दिवया. आनी पवित्र आत्म्याची सतत आमचे ते आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळांत ते आमच्या घरांत असल्या हर एकल्या ते देवून येवच्या खातीर आमी मागया. आनी सगळे देवाच्या उतर आमची काळजां सर्व रितीच्या संतोषान भरून दी आणि सर्व मतीक समाधान मेळून दी, काळजान संतोष मेळून दी. आमकां देवाच्या संगता जियोवचे पवित्र आत्म्याची मजत मागून जेजू संगता जियोवची कृपा आधार आमी या विशेष रितीर वेळार आमी मागया. स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमच्या काळजां नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक ससना. स्वागत पवित्रात्म्या तुका आमच्या काळजां नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक ससना. तू जीव दिवचे उदार ससनाक वाळची बुजवणदार आणि बोदेणा सगळेच तू सलय. तुझी विद्येचे उदार ससनाक वाळची बुजवणदार आणि बोदेणा सगळेच तू सलय. हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory, glory. हालेलुया हालेलुया Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या उतर संगता कीर्तनाचो ग्रंथ 103 अध्याय 1 ते 5 वाक्य आमी वाचल्यार थंय देवाची स्तुती केल्ल्या वरवीं आमकां मेळची आशिर्वादां तो विवरण करता आनी प्रत्येक जावन आत्म्या तावन देवाची स्तुती करूंक आमकां तो उलो दिता. आनी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी म्हजे सगळे अंतस्कंताची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केन्नाच विसर नाका. देखून पयले आशिर्वाद जावन आसा सगळे तुजे अपराध बक्षिता. दुसरें जावन आसा सोर तुज्यो पिडा पयस करता. तिसरें जाता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. आनी चवथें जावन आसा तुज्या माथ्यार मोगाचो काकोळतीचो मुकुट घालता.
आणि 5वें जावन आसा तुजी जीनभर आपल्या देण्यानी तो तुका दोशी करता आणि 6वें जावन आसा गरुडाच्या तरणाटपणा बरी आमचें तरणाटपण नवसरतलें म्हणून ही सो आशिर्वादां एका मिसाच्या बलिदानांत आमकां मेळची ती सो आशिर्वादां आणि या प्रेज अँड वर्शिपांत आमकां मेळची तो सो आशिर्वादां तर आयच्या दिसा ही सो आशिर्वादां बरेंकर आमी स्तुती करून जोड काण घेवया आमच्या कुटुंबाक बेसांवां जोड काण घेवया आता प्रत्येक जावन या पॅन्डेमिक टायमार या कोविडान कस्तोच्या सगळ्या लोकां खातीर आमी भेटोवन दिवन तांचे खातीर देवाची स्तुती करया तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर कित्याक सरेस्पोर देवान अशें सांगलां आमच्यो पिडा सगळो तो पयस करता ताची स्तुती करतना आमकां फोंडांतलो तो निवारता म्हळ्यार एमकडच्या खेस्तींतलो तो आमकां सुटका दिता देवाची धराळ आशिर्वादाची कृपा ह्या वेळार या जेजूच्या प्रत्येक सण महिमेंत आमी वांटेली जावच्याक जेजू सांगता आमी जिवच्याक देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया आनी सोम्याक आमी वाखवया दिन वाचुया आनी ह्या गिताद्वारे सोम्याची आमी व्हडच्या मोगान स्तुती करया सर्वेस्पराची स्तुती करूया आमेन महिमेवंताची कृत्यानी आहल्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आहल्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा सगळे आमी ताळयो पिटून देवाची स्तुती करया देवाची महिमा आमी वाखनया कित्याक देवान आमकां सुटका दिल्या देव आमच्या सांगता जी येता देखून अजून म्हणसर आमकां जिवंत देवान दवरला ताची स्तुती करच्या खातीर ताची महिमा आमी वाखनच्या खातीर सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आहल्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आहल्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवासानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवासानो बोब मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 स्तुती जावं दी सर्व महिमा तुका सोम्या जेजू तुवें केल्ल्या सर्व विचित्रां खातीर तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व अद्भुतां खातीर बाबा सगळीं मेळून तुका आमी अर्घ दिता तुजी स्तुती करता आमकां तुवें रचून ह्या संवसारांत दवर बाबा सुरक्षीत तुवें राखल्या खातीर तुका अर्घ दिता आमच्या कुटुंबाक सर्व राखल्या खातीर तुका अर्घ दिता आमचे सगळे बाबा हे रिन्युवलाक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घ दिता आज जे रेतीर करूंक बाबा तुजी स्तुती करून तुका अर्घ दिवंक आमकां एक अवकाश दिल्ल्या खातीर बाबा तुका काळ सांगता तुका अर्घ दिता तुजी महिमा जळटा कित्याक कष्ट जाल्यांचे कष्ट तूं हळू करताय रडतल्यांचे दूख तो पुसून काडताय बापा आणि भरादीक वजन आमचे तूं ववयताय आणि सर्गीचो संतोष आमकां तूं दिताय देखून आमचे सगळे कष्ट परिहार कर ह्या वेळा स्तुती करतना बापा रडतल्या कोण दुखे आसता तांचे दुखां तूं पुसून काड बापा भरादीक वजन आपण असल्या लोकांक तूं सुटका दी बापा ह्या वेळार आणि सर्गीचो संतोष ह्या संवसारांत प्रत्येकाक मेळून दी म्हूण मागता बापा कष्टांतल्यांचे कष्ट हळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हळू करता रडतल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टांतल्यांचे कष्ट हळू करता
रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता बराधिक वजन आमचे तो वैता बराधिक वजन आमचे तो वावयता बराधिक वजन आमचे तो वैता बराधिक वजन आमचे तो वावयता सर्गीच संत आमकां दिता सर्गीच संत आमकां दिता हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हल्लेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या देवाच्या खुरपेची झर तो आमच्या थंय वळयता कित्याक सुकानांतल्या त्या झरींतले तो उदक पिवंक आमकां दिता देवाच्या उतर सांगता जुवांव सवांजल 7 वाक्य 30 आणि 7 वाक्य तुम्ही कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येव आनी पियो कित्याक हांव ताच्या काळजांत वाळटा उदकाच्यो झरी हांव उमाळोवंक लायतलो म्हूण सांगला समया जेजू ती खुरपेची झर ती काकोळतीची झर त्या सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियोवंक आमकां दी म्हणून आमी मागया आनी भुकिल्ल्या परचेची देवाच्या उतरा खातीर लोक आज भुकेला रितिरणान मागण्यान दारादानातले वरवीं आज पुरा मिडियाद्वारे इंटरनेटाद्वारे जायते लोक घरांनी रितिरो मागणे करते असतात पूण जाल्यारय लोक आनीक आश येता ताण येता देवाच्या उतराक देखून आज आमी मागया भुकेल्ल्या परचेची भूक थांबोवंक आनी सर्गीच्या जेवणान दोशी करूंक देव आमकां फोव करून दी आनी ताची स्तुती आमी करया ताका आमी अर्घ दिवया सुकनातले झरींतले नितळुदा पियोंक आमकां तो लाभयता सुकनातल्या झरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता सुकनातल्या झरींतले नितळुदा पियोंक आमकां तो लाभयता सुकनातल्या झरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हल्लेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती करा हल्लेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या हल्लेलुया 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 सर्वेस्पराची स्तुती करूया
ಮಹಿಮೆವಂತಾಚಿ ಕೃತ್ಯ ನೀಯಾಳ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्य ನೀಯಾಳ್ಯ सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या महिमेवंताची कृत्य ನೀಯಾಳ್ಯ महिमेवंताची कृत्य ನೀಯಾಳ್ಯ महिमेवंताची कृत्य ನೀಯಾಳ್ಯ महिमेवंताची कृत्य ನೀಯಾಳ್ಯ हालेलुया Hallelujah, whatever Jesus, thank you Lord Jesus, praise you Lord. वैभव तुका दान तुका हर एकल्याचे बापा सगळे वाईटेचे सत्य सगळे तुटून पडून दे हर एक बंदडे तुटून पडून दे यावेळा जेजू तुझ्या पवित्र नावात हर एक पिडा शिडा घेऊन जाऊन दे हर एक व्हायरल इन्फेक्शन सगळे त्याचे ताण पैसे वसून दे जेजू तुझे प्रोटेक्शन तुझे रक्षक कावाचे तांका नेसई समय जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याची सगळी सकतांचे ताई वाळे बापा बापा तुझा पवित्र आत्मा जाऊन असा भस्म सवूच हर एक वाईटेचे सत्य भस्म नोडे हर एक वाईट कष्ट अनवर पिडा शिडा निराश होऊन सलवानी बापा रीनाचे भार सगळे भस्म नोडे बापा सगळ्यांना सुटका मिळवली मोतिक समाधान मिळवली काळजान संतोष मिळवली आणि तुझी दया माया कृपेची वर्षा मुकल्या दिसाने पळून तांका मिळवली बापा हिरा बापा हिराला जिजा थँक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी 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 या बाबा रे कर जिजा थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. निर्गमन पुस्तकामध्ये वाचल्यार तिसरो अध्याय थंय मैजे सर्वेस्पुराक भेटता आसतना सर्वेस्पूर देव मैजे विचारता आणि विशेष जावन ताच्या मिसांव मुंदरसून व्हरूंक कित्याक इजिप्तच्या गुलामपणांत हांव बसयल्या गांवाक तांकां पैन करणं मुखार वाट व्हरूंक मैजेक जेजू देव विंसून काडटा आणि जायते कस्तांत अनवरान ताका मुखार वचूंक आसलें देखून तो सकत ताका जाय जाल्लें बोळ सगळें पवित्र आत्म्याची सकत सर्वेस्पोर देव मैजेक फावो करता आनी मैजे एक देवाक विचारता हांव वेचे वय तुज्या लोकां ससीन हांव येता पळय पूण तूं लोक म्हाका कोण म्हूण तूं विचार जाल्यार तुजें नांव कितें म्हूण विचार जाल्यार हांवें कितें सांगत जाय हांवें तुजें नांव कालें म्हूण सांगचें देखून सर्वेस्पोर देव सांगता तांकां सांग जो हांव आसां तस्सो हांव जो हांव आसां तस्सो हांव तो तूं सर्वेस्पोर देव तुका धाडला म्हूण सांग आनी खंडीत जावन ते पात येतले म्हणटा तर देवाच्या वर्ते नांव जावन आसा जो हांव आसां तस्सो हांव म्हणून त्या देवाच्या महिमे खातीर आमी स्तुती करता आसतना जसे मैजे सर्वेस्पोर देवाक त्या सिनाय पर्वतार भेटलो तेन्ना ताचे मुखामळ परत झडले म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी लोकांक ताचे मुखामळ पळोवंक जालना आनी एक तुवाल्यान ताणें मुखामळ धांपलें म्हूण सांगता तर देवाक भेटलेल्यान देवाची कृपा ताका मेळ्ळी देवाचें बोळ ताका मेळ्ळें देवाची विशेष सकत तांकां मेळ्ळी आनी प्रत्येक जावन ताचें जिवीत बदलावण जालें आज ह्या रेतेरे वरवीं आमचें जिवीत त्या मैसे बरी जावं दी मैसे बरी आमचें मुखामळ परजळीत जावं दी मैसे बरी आमचें जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पिल्लें जावं दी आनी मैसे बरीत आमी जायते लोकांक देवा तें हाडूंक देवाची सकत बोळ आमी ह्या वेळार ह्या गिताद्वारे मागया एक बरें एक कन्नड गीत आसा तुमकां सगळ्यांक कळितालें इरुव मनाग इरुवाता आनी देवाचें नांवच तें जो हांव आसा तस्सो हांव त्यात नांवा प्रकार आमी देवाची स्तुती करया देवाक अर्घ दिवया देवाचे महिमा आमी वाखणया थँक्यू जीसस ನಿರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತಯ್ಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತಯ್ಯ सगळी संगता मिळून एक गीत आमी गावया ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು
ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವ ಆತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. 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 ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. सगळं लोक आज कष्टांत आसा, अनवरांत आसा, पिडेशिडेन ओळता, कितलोगी लोक आस्पत्र्यांनी आसा, व्हेंटिलेटर आसा, ICU MICU आसा, ऑक्सिजनारी आसा. त्या लोकां खातीर हांव आमी ह्या गिताद्वारे मागया, कित्याक आमकां कश्टांतल्या ह्या सगळ्या वायटांतल्या कश्टांतले आमी देवाक उलो मारल्यार खंडीत तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. कित्याक ताणें प्रत्येक सावन हर एका लोकांक त्याच्या भुरग्यांक ताणें राखलां आनी सांबाळलां. देखून आज आमी ह्या सर्व कशें सगळे सीस दर्यांत आसतना उसांबोळ लार आनी तेची दोन सांपडटाना जेजून एकच एका उतरान त्या दर्याक थंड केलें, चूप केलें आनी तांकां सगळ्यांक त्या लारांतले राखलें, वारा वादळांतले राखलें आनी सगळ्या घडघड्या जगल्यांतले तांकां राखलें. तसो सर्वेस्पर देव आज आमकां ह्या कोवीड इन्फेक्शनांतले सर्वेस्पर देव राखतलो, सांबाळटलो. आमकां सगळ्यांक कितेंच उणेंपण पडचें ना, कित्याक सर संगती देव आमकां दया करतलो, ताच्या भुरग्यांक तो सांबाळटलो. देखून आज आमी देवाची स्तुती करूंक, आमच्या सगळ्या कश्ट अनवरांत ताका उलो मारूंक आमी शिकया आनी आराधन ताका करूंक आनी प्रत्येक जाण स्तुतीचें गायन आमी गावंक आमी ह्या वेळार आमी मुखार सरया.
ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. 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 ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೆತ್ತಯ್ಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನಿನ್ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. 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 ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು, ಜನ ಜನ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದಯ್ಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹೋ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿಮಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ, 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 ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया. सगळे अभिषेका खातीर एक गडीभर मागया. देवाचे उतार आयकूंक घेवच्या पयले आमचे सगळे एक गडीभर दोळे आमचे धांपया, दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया आणि अभिषेका खातीर विशेष तरेन पवित्र आत्म्याचे अभिषेक एनॉयंटिंग सगळे सत्यान आमी भरच्या खातीर ह्या रितीर वेळार आमची काळजां मनां उक्ती जावच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन देवाची काकुळटांनी करपा आमकां एकल्याक आमच्या कुटुंबाक मेळच्या खातीर विशेष तरेन तुमचेच तुमी एक घडीभर समर्पण करा. सगळे समर्पण करया तुमच्या कुटुंबाच्या सण्याक, तुमच्या भुरग्यां बाळांक जावं तुमच्या कुटुंबाच्या सौर भाऊ भयणीक या आवय बापायक सगळ्या या रितीरेक एटेंड जाल्यार समेस्तांक आमी जेच्या पांयां तळा समर्पण करून दिता ह्या वेळार. आनी दैवीक सकत देवाची सकत ती गुण करचे सकत, देवाचे सकत ती खुरपेचे सकत, देवाचे सकत तुमकां बुजवण्याचे सकत, देवाची कृपा सगळे तुमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सकट सांगता मेळटा आसतना देव आमच्या जिवितांत आज आपण अद्भुतां करता, कित्याक ताणें हें सगळें ऑर्गनायज केलां ताणेंच. ही ताची खुशी जावन आसतली देखून आयच्या ह्या रेतीरे वांटे जाल्यार तुमकां समेस्तांक ह्या वेळार विशेष तरेन देवाचे अभिषेक मेळच्या खातीर एक घडी भर आमी मागया आनी एक सोबीत सुंदर गीत आमी देवाक महिमे खातीर भेटोवन दिवया आनी विशेष जावन देवाची काकुळटांनी करपा ह्या वेळार अभिषेक त्या पवित्र आत्म्याची सक्त्यान भरच्या खातीर आमी सगळीं सांगता मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक देवाची सकत आमकां मेळनातल्या शिवाय आमकां ह्या संवसारांत जिवंक साध्य ना. आमकां सगळ्या ह्या वायटाचेर झूज मांडून आमी जैत जोडीचे जाल्यार ती देवाचे अभिषेक आमकां जाय. देवाचें एनॉयंटिंग कशें सर्वेस्पर देवान तें एनॉयंटिंग आपल्या पुताक दिल्लें गे आनी त्या सगळ्या प्रवाद्यांक दिल्लें गे. तेंच एनॉयंटिंग तेंच अभिषेक आमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबाच्या सण्याक देवाच्या काकुळतेने कृपेन आमी मेळचे खातीर ह्या वेळार विशेष तरेन मागया आमी. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या,
हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या 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 हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या सगळे आमच्या सत्तेन देवाचे उतार आम्ही आयकूंक वेता ह्या वेळार आमच्या मध्ये आसात मानादी बाब पदस्थानी पिंटो आमकां देवाचे उतार दितात ह्या वेळार ते उतार आमी आयकुच्या खातीर हांव व्हरता मगान हांव तुमच्या तर्फेन पदस्थानी पिंटो तुमकां आमी स्वागत करता आनी प्रत्येक जावन ह्या वेळार तुजी सकत कृपा देवाची तांचेर मेळोवन दी आनी पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय देवून येवं दी म्हणून आमी मागता ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 देवाचे उतर आमी आयकूंक वेता जुआंस वांजेल अध्याय 5 आनी हांगासर तळ्यासरशी केल्लें तें असर हें आमी पळोवंक हांगा वेता. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो आनी जेरुसलेमांत बोकरांच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रे भाशेंत बेतसदा म्हणटात. हांगा 5 मंडप आसात. कुर्डे तोंटे आरिगार अशे जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां तावन पिडेन वळवळतलो एक मनीस आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान दवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देवूंक वेतना आनी एकलोय म्हज्याकी पयलें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, घे तुजे हांतळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, देव बरी सांज तुमकां हांव मागतां. आज तावन 3 दीस आनी मुखार युट्यूबा मुखांत्र ऑनलायन रेतीर आमी करनासा आनी तुमकां कळीत आसा एका संदिग्ध परिस्थितींत आमी आसा. खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक की तुमचे मुखामळ पळोवंक जाय, तुमचे सवे रावून मागोवंक जाय, पूण ह्या संदिग्ध परिस्थितीन हें साध्य जावना. तरी पूण एक रेतीरचो अवकाश कित्याक आमकां लाभला म्हणल्यार आमी हर एकल्यांनी मागण्यांत एक कोटून आसच्याक आज हे रेतीरचो सुरवात आमी करता. आनी ह्या दिसांनी आमकां हर एकल्यांक कश्ट आसा तें कळीत आसा. आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबान एका ना एका रितीन कोणाक म्हणी कश्ट आयल्यात. जावं आमच्या कुटुंबांत मरण जाला, आमची शेजारची मरण पावल्यांत, वा पिडेस्त म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा मुखार आसात. जावं पुरो आमच्या घरचीं थोडी ICUंत वेंटिलेटराचेर चिकित्सा घेवन आसात, वा पिड्यान गूण जावन घरा आयल्यांत. हें सक्कड पळयत आसतना मगाच्या बाबा भयणीनो, आमी देवाक एक सवाल करता, ही पिडा कित्याक?
आनी ह्या पिडेक कारण कितें आनी असल्या सवालाक साबार जापी आसूंक पुरो थोड्यो जापी हांवें आयकल्ल्यो हेरांतावन तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. थोडी म्हणूंक पुरो ही देवाची खुशी, इंग्लिशान आमी म्हणटा द विल ऑफ गॉड. थोडी म्हणूंक पुरो देवाक आमचे कडेन राग आयला, इज एंग्री विथ अस. आनी थोडी म्हणूंक पुरो मनशाचो अन्याय पळय ताणें सोडी जाय. मनशाच्या अन्नडी बुद्धी इतल्यो सड जाल्यात गी आनी त्या खातीर हे अन्याय घडते आसा. आनी थोडी आमी म्हणूंक पुरो देव आमकां बूच शिकयता. थोड्यांनी म्हणलें देवाच्या रचनेक ताणें रचयल्ल्या रचनेक आमी मान दिवनात, प्रकृतीचो आमी नाश केला आनी ह्या खातीर असलीं खरगां आमच्या वयर येतात. आनी निमाणें सक्कट सांगाता घालन मस्त जाणी सांगलें आसा मनीस पातकी जाला. ह्युमन बिईंग्स हॅव बिकम सिनर्स. मनीस पातकी जाला आनी ह्या खातीर ही शिक्षा. मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, पूण ह्या सक्कट सवालांक आनी आमच्या विविध रितीच्या राजावी जापीक एकच पर्याय आनी तो पर्याय जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तो जावन आसा आमचो निमाणो आसरो आनी ताका आमी आमचे दोळे उबारन पळयता. कित्याक आमकां कळीत आसा आमकां रक्षण दिवंक जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. देखूनच जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 अशें म्हणटा, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. बरोवन ओम तुमच्या मापान ते मेळो म्हूण. बरोवन ओम तुमच्या मापान ते मेळो म्हणून. आय हॅव कम सो दॅट दे मे हॅव लायफ अँड लायफ इन अबंडन्स. आनी हें बरोवन ओम तुमचें जिवीत आमकां मेळचें पसून आमकां पातकातावन मुक्त करचे खातीर मगच्या बाबा भयणीनो सोमी आयला. आनी ह्याच खातीर हें जुवांचें उतर आमकां हर एकल्यांक उजवाड दिता. तुमकां कळीत आसा मनीस मस्त अस्कत कुडीचो खंयचोय विस्वो अजून पर्यंत मनशाक रोसूंक जावना. जावं बरो आमची खात, जावं बरो आमचे दोळे, जावं बरो दांत, जावं बरो रगत, जावं बरो काळीज, कुडीचो खंयचोय विस्वो पळया मनशाक परत रोसूंक जावंक ना. कांय थोडे फावटी आमचे केस आमी धवे आसले काळे करयेत कोणना, वा काळे आसले धवे करयेत, कांय कलर घाल. वा नंतर म्हजो दांत आसलो हांवें तो दांत कांय एक आर्टिफिशियल दांत बसयत कोणना. जावं एक कडेची खात काडना आनी एक कडेन हांवें बसयत. वा जावंक बरो हेरांचे रगत म्हज्या कुडी भितर हांवें घालयत. पूण एक नवो दांत, एक नवें रगत, एक नवें विस्व म्हजे तावन रोसूंक जायना. कित्याक मनीस इतलो अस्कत. देखून म्हाका बाबा भयणीनो, आमचो हर एकल्यांचो बरोबरचो सोम्याचेर आनी आमी नाश जावन वेतांव तर तें देवान दिवचें आमकां शिक्षणीक बागार आमच्या पातकाचो परिणाम. देखूनच देव मनशा जिविताचो धनी, तो आमचो धनी. ही इज द मास्टर ऑफ आवर लायफ. इंग्लिशान म्हणचे तर तो आमच्या जिणयेचो धनी. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7 आमकां सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्या आनी सुरूपायचो करून रचलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्या आनी सुरूपायचो करून रचलो. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, आमी हर एकली कितें आसा सोबीत सुंदर देवाच्या सारक्याची, ताच्या सुरूपायची आमी हर एकली. देखून आमकां देवान सोबीत रितीन रचला आनी देव म्हज्या जिणयेचो धनी जावन आसा. देखून ताणें रचयल्ल्या रचनेक तो पिडा धाडिना आनी देव तसो मोग करता. देखून जाणवायेचें पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 14-15 अशें म्हणटा, संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली, तांचे थंय नासाचे वीक ना. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली आनी तांचे थंय नासाचें वीक ना. पृथ्वेर यमकोंडाची पदवी चलना. पृथ्वेर यमकोंडाची पदवी चलना. कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरणा मगाच्या बाबा भयणीनो.
बसोबीत उतरां जानवायच्या पुस्तकांतली आनी आमकां हर एकल्यांक देव राखता. ह्या संवसारी म्हज्या कुडीचेर देंवसराची पदवी चलना आनी जेन्ना जर देंवसराची पदवी चलता तर देवाच्या कुरपेतावन हांव पयस आसा म्हणून अर्थ. देवाच्या कुरपेतावन हांव पयस आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आज ह्या रेत्रे वेळार विशेश रितीन म्हज्या दळदिरपणाक जावंक पुरो म्हज्या कश्टांक म्हज्या संदिग्ध परिस्थितीक कितें कारण आनी एक कारण जावन आसा म्हज्या आनी तुजें पाताक मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. देखून पाताक कशें आयलें, मरण खंय तावन आयिल्लें, मनुश्य जिवीत कशें विबाडलें ह्या संगतीक आमी जापी सोदून गेल्या उंतर पवित्र सभेची दोतोन आमकां सांगता. 1008 ह्या चॅप्टराचें नांव आनी थंयसर पवित्र सभेची दोतोनीची उतरां अशीं आसात. मरण मनशाच्या पातकाक लागून ह्या संवसाराक आयिल्लें. मरण मनशाच्या पातकाक लागून ह्या संवसाराक आयिल्लें. देवान मनशाक अविनाशी करून रचलें. देवान मनशाक अविनाशी करून रचलें आनी ताका मरण दिवंक खुशी वेली ना. आनी ताका मरण दिवंक देवाक खुशी नातली. ह्या खातीर देवाचें योजन मरण देवाचें योजन न्हय, बगार पातकाचो परिणाम जावन संवसाराक आयिल्लें. देखून मरण देवाचें योजन न्हय, बगार पातकाचो परिणाम जावन मरण ह्या संवसाराक आयलें. जर मनशान पाताक करूंक ना तर मनशान मरण सुखोव येते. जर मनशान पाताक करूंक ना तर मनशान मरण सुखोव येते. पवित्र पुस्तकाच्या उत्पत्ती पुस्तकांतलें तें घडीत आमी वाचलें तर भुमी वैकुंठांत सोबीत सुंदर जावन आदाव आनी येव आसले आनी जेन्ना पातकाक ती सांपडली देवान तांकां भुमी वैकुंठांत पयस केलें आनी ती मरणाच्या जाळांत पडली. देखून मोगाच्या बाबा भयणी आमी हर एकली पातकां करता, पण एक संगत हांवें तुवें उडास दवरूंक आसा आनी ती जावन आसा देवाची कृपा म्हाका आनी तुका राखता. आनी त्याच खातीर समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो म्हजी पातकां धुवन काडच्याक आनी ह्या मरिफात म्हाका नवें जिवीत दिवच्याक. जो हांव सोवांजेल आत्तां वाचल्लो आमी अध्याय 5 तांतलीं उतरां वाक्य 14 थंयसर बेसादा ताळ्या तर्शेन जेजू 38 वर्सां तोन पिडेंत वळवळतेल्याक तो सांगता. ही उतरां अशीं आसात. अशें तूं आतां बरो जालाय. अशें तूं आतां बरो जालाय आनी मुखार पाताक करिनाका. आनी मुखार पाताक करिनाका. नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडीत. देखून पवित्र पुस्तकांत जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 5 जेजू स्पश्ट रितीन म्हणटा जेन्ना परत तूं पाताक करताय जाल्यार ते सुस्थितेक तूं परत फाटीं वेतलोय. देखून आतां तुजी पातकां बक्षेल्यान तुका बरें जिवीत हांवें दिलां. वच आनी तुजी कितें काम करूंक आसा तें काम कर. परत जुवांचो वांजेल अध्याय 8 थंयसर आमी एका प्रद्वारी स्त्रियेक जेजून म्हणिल्लीं तीं उतरां आयकता. अध्याय 8 वाक्य 11 अशीं आसात. प्रद्वारी स्त्रियेक जेजून म्हणलें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. गो अँड सिन नो मोर. जेजून दिल्ली ती आज्ञा. आनी जर तूं परत वचून पातकान पडताय तर खंडीत जावन ही स्थिती मस्त तुका पाड आसतली. आनी ह्या खातीर जेजू स्पश्ट रितीन तिका सांगता वस आनी मुखार पाताक करिनाका. आनी जेन्ना जर तूं पाताक करशें जाल्यार परत त्या स्थितीक तूं पावतले. आनी खंडीत जावन जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक जेजू आपयता. देखून एक सोंपें सवाल आमी विचारूंक पुरो. पातकाचें मूळ कोण? आतां पाताक खंय तावन आयलें आमी हर एकली सूख करता. हर एकली आमी सूख करता. जावं पुरो ल्हान ल्हान पातकां तावन व्हड पातकां हांवें आनी तुमी हर एकली करन आयल्या. देखून हें पाताक खंय तावन येता. जर देवान हें पाताक रचूं ना तर पाताक खंय तावन येता. आनी इस्कॉलाच्या दोतोनींत वा इगर्जेच्या दोतोनींत भुरग्यांक असले एक सोंपें सवाल विचारता आसतना ह्या सवालाक जाप जावन आसा पाताक देंवसरान येता. देंवसरांत म्हणजे
सैतान जावन आसा ह्या पातकाचें मूळ. सैतान जावन आसा ह्या पातकाचें मूळ. आनी जेन्ना आमी पाताक करता तेन्ना देवसार म्हज्या बगलेक आसता आनी सूख करूंक म्हाका प्रेरण दिता. देखून पवित्र सभेची दोतोर परत आमकां उगडास करता आनी म्हणटा द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च. पवित्र सभेची दोतोन आनी दोतोनींतली थोडीं उतरां अशीं आसात. सुरवेर तावन देवसार एक कुनिगार. सुरवेर तावन देवसार एक खुनिगार इज द मर्डरर. फोटकिरो तो कधीच स्वताच्या बगलेक ना. केदींच स्वताच्या बगलेक ना. ताचेकडे सत म्हणलेंच ना. ताचेकडे सत म्हणलेंच ना. तो फोट उलयताना तो फोट उलयताना आपल्या सैंबा प्रकार उलयता. आपल्या सैंबा प्रकार उलयता. कित्याक तो फोटींचो बापूय. कित्याक तो फोटयांचो बापे. आनी इंच उतरां जर तुमी जुवांचो वांजेल अध्याय 8 काडलो तर 40 आनी 4 इंच उतरां आसात. कित्याक तो फोटी मारता. सता प्रकार चलना. देखून जेन्ना हांव फोटी मारता सता प्रकार चलना सैतानाची काम हांव करता आनी त्या वेळार हांव कश्टांक सांपडटा. देखून जेजूची कृपा म्हाका आनी तुका आज गरजेची मोगाच्या बाबा भयणीन. आमी हर एकले देवा कडेन मागता. कित्याक मस्त जाणांनी ह्या दिसांनी आमचे कडेन मागोंक सांगला फादर आमचे बसत इल्लेशें मागा. आमच्या कुटुंबांतली भाव आनी भयण हुशार ना ती कश्टार आसात म्हूण विचारलें. साबार जाणांनी आसा. विशेष करून आस्पत्रेक येता आसतना आनी हेर जाग्याक येता आसतना आमचे कडेन मस्त जाणांनी मागोंक सांगिल्लें आसा. कित्याक आमी मागता आज देवातावन बाचावी जोडच्या पसत. देखून जेन्ना पाताक म्हज्या काळजा भितर रिगता जेन्ना पाताक म्हज्या जिणयेंत रिगता देवाची कृपा हांव आडायता. देवाची कृपा हांव आडायता. ब्लॉक जाता तें. देखून देवाची कृपा निरंतर वाळजे तर म्हज्या पातकातावन म्हाका मुक्त जाय. म्हज्या पातकातावन हांवें पयस रे जाय. आनी हें गरजेचें जावन आसा मोगाच्या बाबा भयणीन. देखूनच जिवीत होगडायिल्लें आमकां पातकांत आसल्या आमकां हर एकल्यांक कोण बरोवसो जेजूचो बरोवसो. आनी ह्या खातीर किर्तन अध्याय 51 वाक्य 10 स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. तांतली उतरां आमी आयकुया. म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखामळ लिपय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. देवा एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. Give me a clean heart and a new spirit. आज देवा लागीं आमी तेंच मागोंक जाय. देवा एक नवो आत्मो म्हज्या काळजांत तूं घाल. एक नवो आत्मो म्हज्या काळजांत तूं घाल आनी एक नवें काळीज म्हाका दी. देखून मोगाचो बाबा बीन एक नितळ मन आनी एक नितळ काळीज आनी एक नितळ जिणी देवाच्या कृपेचें देणें. देखून कोण पळय नितळ मन आसो वा नितळ काळज आसो नितळ हांसो आसो मनीस आमकां मेळटा आसतना आमी म्हणटा देवाचें हजारपण ह्या मनशा कडेन आसा. देवाचें हजारपण मनशा कडेन आसा. थोडे फावटी आमी मुखार मेळटा आसतना जर जिणयेंत मोतींत संतोश ना जाल्यार आमी त्या मनशाक पळोवन हांसता. पूण तो मनीस गेल्ल्यानच परत मनीस तोंड आमी दमता. कित्याक खरो संतोश थोडे फावटी काळजांत ना तरी आमी व्यक्त करीत. साबार जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा फादर तुमी इल्लेशें रेतीर दिताना इल्लेशें सिरियस जातात इल्लें आसा जें म्हूण. पूण साबार फावटी हांवें सांगिल्लें हांसूंक थोडे फावटी मुखार आसलो मनीस इल्लेशें आसल्यार म्हाका इल्लें हास्यम जाता. पूण मुखार आसलो मनीस आसना तर म्हाकाय हांसूंक इल्लेशें कश्टांचें. देखून हें हांसचें आनी रडचें पळया आमी मुखामुखी करचें तें कार्य. देखून कोणी नातल्यार हांसूंक कश्टाचें वा कोणी रडनातल्यार म्हाकाय रडोवंक कश्टाचें. देखून जेन्ना एका संतोश भरीत मनशाक हांव पळयता जेन्ना म्हाका संतोश भरीत हांसो आनी एकलो पळयता आसतना आमकां हांसो येतात. कित्याक आमी संतोश भरीत जाता. देखून एक नितळ काळीज एक नितळ हांसो आनी एक तशेंच
नितळ जिवीत जियोंक देव म्हाका तुका आज आपोवन दिता. देखून आमच्या हर एकल्यांचें उतर बरें आसा जाय. जर उतर बरें आसा तर जिवीत बरें. तुमकां कळीत आसा, जर खंय एकलो मनीस तुमकां मेळ्ळो तर जर तो पोटभर हांसो दिवन उलयलो तर तुमी म्हणटात ह्या मनशा कडेन जिवीत आसा, हो मनीस बऱ्या उतराचो. देखून म्हजी उतरां पळय कितें हांव उसारतां ती उतरां बरींच जाय. देखून म्हजे कडेन गर्व आनी हंकार आसा तर म्हजी उतरां गर्व आनी हंकारान भरलेलीं जाता. देखून असलें पाताक म्हजे सही आसा तर जर हांव मनशांक केअर करिना आनी म्हाका रसल्या देवाक हांव केअर करना, देखून गर्व आनी हंकार सोडून हांवें खालतें जावच्याक आज आमकां आपोवणें आसा. देखून मस्त पातकां आसा जावंक पुरो, तांचे पैकी थोडीं पातकां आमी हर एक दीस करची आनी देवाच्या कृपेंत म्हाका पयस व्हरचीं पातकां ह्या विशयांत हांव तुमच्या मुखार थोडो वेळ नियाळ करतां. जर तुमी इसाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 15 काडलें तर गर्व आनी हंकार विशयांत हें अशें म्हणटा. गर्वी मनीस एक दीस पाताळाक पडतलो, फोंडाचे गुंडायेक तो लोळतलो. गर्वी मनीस एक दीस पाताळाक पडतलो, फोंडाच्या गुंडायेक तो लोळतलो म्हणटा इसाया प्रवादीचो पुस्तक. म्हणजे जर म्हाका गर्व आसा, आस्त बोदीक पयशे, म्हजे लागीं बिरुदां, म्हजे लागीं शिकाप, म्हजे लागीं अधिकार स्थानमान आसा म्हूण म्हाका भोगता, एक दीस हो हंकार म्हाका पाताळाच्या पोंडाक व्हरून पायता म्हूण इसाया प्रवाद्यान स्पश्ट केल्लें. देखून मोगाचो बाबा बेबीनो असलो हंकार गर्व हांवें सांडूंक जाय, एक खालतो व्यक्ती हांवें जावंक जाय. देखून सुमण्याचो पुस्तक तुमी काडलो तर अध्याय 16 वाक्य 19-19 सांगता. गर्व्यां सोवें लूट वांटेकरचे प्रास, गर्व्यां सोवें लूट वांटेकरचे प्रास, भोळ्या मदें खालचें जावन आसचें बरें. बोळ्या मदें खालतें जावन आसचें बरें. म्हणजे जो कोण गर्वी व्यक्ती आहा पळय त्या मनशा कडेन वचून म्हजी लूट हांवें वांटेकरचे प्रास, बळो व्यक्ती कोण आसा ताचे कडेन खालतें जावन आसचें बरें. देखून जाकोबाचो पत्र वाक्य अध्याय 4 वाक्य 10 आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. सोम्या सोवें तुमकांच कालती करा, सोम्या सोवें तुमकांच कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. खंडीत जावन हें उतर पवित्र पुस्तकान आमकां मेळचें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी खंडीत जावन जेन्ना हांव खालतो जाता मोगेचो बाबा भयणी, देव म्हाका आनी तुका उंच उबारतलो. जावंक पुरो तुमी चिंतूंक पुरो हांवें चिंतल्लें ह्या संवसारान म्हाका मेळोंक ना, हांवें चिंतल्लें म्हाका मेळोंक ना, वा हांवें कितलें कश्ट काडल्यार दीस असो दीस पडतो ग्रास सोडून म्हाका कश्टांचें जालां. वा तुमी चिंतूंक पुरो फाटल्या कोरोना पिड्या आयिल्ल्या वेळार कस्त कश्ट जाल्यात. जावंक पुरो काम गेलां, परगांवांत आयिल्ल्यांक फाटीं वचूंक जावना. जावंक पुरो आमी चिंतलां थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत मरण आयलां पिडेस्त जाल्यांत, आनी ह्या वेळार आमी सवाल केला देवाक, देवा अशें कित्याक? आनी असल्या संदर्भार म्हाका खालतो जावंक कश्ट जाला. तुजे कुशे प्रकार म्हज्या जिणयेंत जावं दी म्हणलें उतर म्हाका सांगूंक कश्ट जाला. आनी असल्या संदर्भार हांव गर्वी जाला, हंकारीत जाला. देखून आज सोम्या लागीं आमी मागोंक जाय. सोम्या एक नितळ, एक निर्मळ काळीज म्हजे थंय रच. खालतो जावंक म्हाका तूं आदार दी. म्हजो गर्व हांवें पयस करच्याक म्हाका तूं फावो कर. देखून ही एक अस्कत काय मोगाचो बाबान बेनीनो आमकां हर एकल्यांक गोत्ता आमी पातकां करता म्हूण. म्हाकाय गोत्ता, तुमकांय गोत्ता. जावं बरो ह्या दिसांनी कुमसारां ना तरी थोडे फावटी आमी देवा कडेन डायरेक्ट आमी कुमसार जाल्लें आसा जावंक पुरो. पातां केल्ल्या उपरांत देवाळे हें पाताक हांवें केलां म्हाका बक्षी आनी मुखार अशें करिना, पूण दुसऱ्याच घडये तें परत पाताक हांवें केलां जावंक पुरो. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत अस्कत काय आसतना हांवें कितें करी जाय?
सबार जाणां सवालां करतात आमचे कडेन विचारतात फादर सांगूंक सुलाभ शर्मावार पाताक बदला आनी कालतें जाया म्हणून पूण जियोंक कश्टांचें ओय कश्टांचें कित्याक हें एक पंथ आव्हान कित्याक म्हजें आनी तुजें सैम मनशा सैम आमी पातकां करता आनी ह्या खातीर परत परत सुखी आमचे थंय घडटात वी फॉल्टर म्हणजे आमी सुखीक पडटा आनी थोडे फावटी नव्या वर्साक गेल्लें योजन जावं दी कुमसार जाल्ल्या उपरांत गेल्लें योजन जावं दी थंयसर बंद पडटा देखून आमी कितें करयेत वॉट कॅन वी डू आमी कितें करयेत आनी कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 12 वाक्य 10 म्हणटा ख्रिस्त पासत म्हज्या अस्कतकायेनी ख्रिस्त पातत म्हज्या अस्कतकायेनी बेपारवांनी कश्टां अनवरांनी दगदवण्यांनी आनी आट्या विट्यांनी हांव दादोशी जालां कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निसायकी सक्तावंत म्हणजे जेन्ना हांव अस्कत वेन आय एम वीक तेन्ना हांव सक्तेवंत देन आय एम स्ट्रॉंग देखून म्हजे कडेन बोळ आसा म्हजे कडेन हंकार आसा म्हणून हांव व्हडलो मनीस न्ही बगार जेन्ना पळय हांव अस्कत आसा हांव पातकान पडलां आनी देवाक हांव बोब मारता इंजिनियरचे अनुभव जेन्ना आमकां कश्टार आसा जेन्ना पिडेंत आसा एका टेन्शनार आसा आमी देवा लागीं मागता देवा ह्या टेन्शनांत हांव ह्या कश्टांत हांव म्हाका तूं राख ह्या कश्टांत हांव म्हाका तूं राख खंडीत जावन आज हें रितीर पळोवची तुमी हर एकली खंडीत आज युट्यूबा मुखार विविध माध्यमा मुखार तुमी पळोवन आसात तुमच्या मोतींत एक विविध कश्ट आसा जावंक पुरो आनी ह्या कश्टा वेळार तुमी देवा लागीं मागल्लें आसा ही रितीर सुरवात करच्या पयलें सबार जाणांनी म्हाका मेसेज करून सांगल्लें आसा फादर हे रितीरे वेळार आमचे बसत मागा खंडीत जावन आमी हर एकली अस्कत खुंडीन सैंबान आमच्या चिंतनेन आनी आमच्या करण्यांनी पाता केलां आनी आमी अस्कत जाल्या देखून सांत पाऊल म्हणटा कोरिंतकारांक बरयल्ल्या त्याच दुसऱ्या अध्यायांत वाक्य 7 तो म्हणटा म्हजी अस्कत काय जावन आसा मासांत रिगलेल्या खांट्या बरी म्हाका दोसता मासांत रिगलेल्या खांट्या बरी म्हाका दोसता तुमकां कळीत आसा तुमकां सगळ्यांक की कोणाक ना कोणा तर खांटो तोपलाच खांटो तोपिनातली उणी म्हूण म्हाका बगता पूण खांटो तोपले वेळार आमी काडूंक प्रयत्न करता जेन्ना तो थंयसर उरलो तर आमकां दुखता न्ही हर एक फावटी तो जागो आपुरताना आमकां दुखता सांत पाऊल म्हणटा म्हजी अस्कत काय म्हज्या मासाक तोपलेल्या एका खांट्या बरी म्हणटा म्हणजे हर एक दीस म्हाका तोपता देखून म्हाका बाबा भयणीन म्हजें पाताक हांवें करच्यो चुकी म्हाका तोपतात आनी त्यो हांवें हुमटून काडूंक जाय तो कांटो हांवें काडूंक जाय जर तुमकां कळीत आसा जर कुडीक लागलेलो कांटो हांवें काडिना तर सेप्टीक जाता न्ही थंयसर गाय व्हड जाता जावंक बरो दूख चड जाता पू जाता आनी तांबडें जाता सुस्ता हें सक्कड घडता तशेंच जेन्ना म्हज्या आनी तुज्या काळजाक लागलेली म्हज्या आनी तुज्या जिणयेक लागलेली अस्कत काय जेन्ना हांव काडिना तर खंडीत जावन थंयसर मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी म्हाका आनी तुका दोस्ता म्हणटा सांत पाऊल देखून म्हाका बाबा भयणीनो म्हजी अस्कत काय कितें राग जावंक पुरो राग मोसर हगें जिद्द पोटारपण लैंगीक आशा आनी हेर वस्तू साबार म्हज्या आनी तुजी अस्कत काय मोगाचो बाबा भयणीनो आनी जेन्ना ही अस्कत काय आसा म्हणा वळखता आनी तवळ देवाची कृपा म्हजे थंय सराग वाळूंक हांव प्रयत्न करतां ह्या अस्कत काय वरवीं एक अस्कत काय आमकां हर एकल्यांक आसा आनी तें जावन आसा म्हाका कोणें पळय कश्ट दिलां त्या मनशाक बगसूंक म्हाका कश्टांचें जाता देखून थोडे फावटी बगसाणें दिनातल्लें मौन पिडा
आयिल्ले बरी म्हणजे गूण करूंक जायना तसली पिडा जर तूं बॉक्साने दिवंक कश्टताय तर तुका बॉक्साने दिवंक नाका ती जावन आसा थंयसर एक पिडा गूण करूंक साध्य ना तसली लिओनार्दो दा विंची तुमकां कळीत आसा जेजूचे निमाणें जेवण ताणें सोबीत रितीन पिंतर आयिल्लें तुमच्या हर एकल्यांच्या घरा हे पिंतूर आसा म्हूण हांव चिंता जावं पुरो तुमी जेवच्या कुडांत मेजा लागीं हें पिंतूर आसा लिओनार्दो दा विंचीन सादारण एक 14व्या शतमानांत हें पिंतर आयिल्लें एक ताणें सुमार 3 वर्सां हें पिंतरावन काडल्यात 1495 ತಾವನ್ 98 पर्यंत 3 वर्सां ताणें काडिल्ली आनी हें पिंतर आयत आसतना ताका जुदासाचें पिंतरावंक आसलें आनी ताणें पिंतरावंक एका व्यक्तीक मुखार हाडिचें आसलें आनी ताणें मुखार हाडलें ताचे लागीं भोव रागान आसलेल्या एका रागिश्ट ताका मस्त राग आसलेल्या व्यक्तीक ताणें मुखार हाडलो आनी जुदासाचें ताणें पिंतर आयलें कित्याक त्या जुदासाच्या पिंतुरान ताका राग दाखोवंक जाय जाल्लो बक्षणांतली एक मुखामळ ताका दाखोवंक जाय आसली देखून ताच्या एका रागिश्ट मनशाक तो मुखार हाडता आनी जुदासाक थंयसर पिंतर आयता कित्याक त्या मनशाक लिओनार्दो दा विंचीन बक्षूंक नातल्लें आनी जेन्ना जेजूचें पिंतरावंक तो भायर सरता आसतना ताका कितलें चिंतल्यार जेजूचें पिंतूर ताका पिंतरावंक केल्लें कश्टांचें जालें आनी त्या वेळार ताणें चिंतलें जुदासाचें पिंतर आयिल्ल्या व्यक्तीक ताणें परत हाडता आनी ताका बक्षिता तो आनी त्याच व्यक्तीच्या मुखामळांत हांव जेजूचें पिंतूर तो पिंतर आयता मग बाबान आनी बेनीन बक्षणें दिल्ल्या वरवीं कितें जाता हें आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा आनी बक्षणें दिल्ले वरवीं म्हजी पातकी जिणी पयसवेसान देवाची कृपा म्हजे थंय दराळ मापान वाळटा देखून सुपापा फ्रांसिसान देवाची काकुळतीचें वर्स म्हणून 2015-16 हें वर्स पापा फ्रांसिसान काकुळतीचें वर्स म्हणून पास जाल्लें द इयर ऑफ मर्सी आनी थंयसर ताणें एक 14 काकुळतीचीं कामां थंयसर आमकां करूंक आपोवन दिल्लें 7 आत्म्याच्या काकुळतीचीं कामां स्पिरिच्युअल वर्क्स ऑफ मर्सी आनी 7 कुडीच्या काकुळतीचीं कामां कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी आनी आत्म्याच्या काकुळतीचीं कामां हीं जावन आसात सुकलेल्यांक बूस सांगची एडवायज द सिनर कोण पळय सुकता त्या मनशाक तुवें बूद सांगची नेणाऱ्यांक समजणी दिवची इन्स्ट्रक्ट द इग्नोरंट कोण पळय नेणारी आसा तांकां तुवें समजणी दिवची तिसरें दुबाव्यांक मार्गदर्शन दिवचें कावन्सल द डाउटफूल कोण पळय दुबाव करता त्या मनशाक तुवें मार्गदर्शन दिवचें ताचे उपरांत दणसतल्यांक सवकसाय कम्फर्ट द सॉरोफूल कोण पळय कश्टार आसात त्या मनशांक तुवें सवकसाय दिवची आनी हेरांचे गुन्यांव बक्षूंचे फॉरगिव द इंजुरीज हेरांचे गुन्यांव कितें आसा ते बक्षूंचे आनी जिव्या आनी मेल्ल्यां पसत मागचें प्रेइंग फॉर द लिव्हिंग एंड द डेड आनी ही जावन 7 आत्म्याच्या काकुळतीचीं कामां आनी हें केल्ल्या वरवीं देवाची काकुळत म्हजे आनी तुजे थंय दराळ मापान वाळटा म्हूण पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें आनी कुडीची काकुळतीचीं कामां 7 आनी ती जावन 7 बकेल्ल्या खाण ताणेल्ल्या उदक उक्त्यांक न्हेसूंक परक्यांक आसरो आनी गायेल्ल्यां आनी पेडेस्तांची भेट बंदेंत आसल्या सुडका आनी मेल्ल्यांक मातयेक पावचें देखून मग बाबान आनी बेनीन विविध तरान हांवें आनी तुवें हेरांच्या गरजांक पावयेत आनी ह्या वेळार देवाची काकुळत म्हाका आनी तुका लाभतली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी ही रेतीर आमी आराम करता आसतना विशेष मापान ब्रदर एलियासान म्हाका ह्या रेतीरेक येवन टॉक दिजे म्हूण आपयता आसतना हांवें ताचे कडेन विचारलें खंयच्या विशयाचेर ही रेतीर आमी मांडून हाडयेत गे म्हणून आनी ह्या वेळार तो म्हणालो ह्या संदिग्ध परिस्थितींत देवाची कृपा विशेष मापान आमचे थंय वाळोवंक जाय विशेष मापान
विशेष करून देवाची कृपा वाळूंक जाय आमची पातकां पयस कर आमचे बंदड खाण देवाची कृपा पिडेस्तांचेर आनी आमचे वयर वाळच्याक आनी ह्याच खातीर ह्या वृत्तीरेचें नांव जैताच्या वाटेंत आमी दवरलां म्हणजे देवाच्या उतरां मार्फत इन द लायट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे इन द लायट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे ह्या संवसारी उजवाडा मुखान आनी विशेष मापान देवाच्या उतरां मार्फत जैताच्या वाटेक हांवें आनी तुवें चलच्याक आनी देवाची कृपा आपणावच्याक आनी देवाची कृपा ह्या सुमेस्तां संगी आमी आपणावच्याक विशेष मापान आज देवा लागीं आमी मागया. आज पाताक कशें येता पात जिणे वरवीं कितें जाता खंयच्या रितीन आमी अस्कत जाता आनी अस्कत कित्याक जाता आनी अस्कत जाल्ले वेळी आमी कशें फाटीं येवयेत म्हणल्यार आयचें आमी शुभवर्तेच्या उतरां मार्फत आमी भोव सोबीत रितीन आयकलें मोगाच्या बाबा भयणीन खंडीत जावन ह्या अस्कत कायेतावन ह्या कश्टांतावन देव म्हाका आनी तुका पयस करतलो आनी म्हाका आनी तुका राखून व्हरतलो आनी ह्या देण्या पासत आमी हर एकली मागया. थोड्याच वेळान आमी आराधन करूंक वेतेल्या सुमार एक मुक्काल वरभर आमी सोम्याचें आराधन करतले आनी ह्या आराधना वेळार विशेष मापान आमचें तें कितें अस्कत काय आसा म्हणलें आमी उडास काडया. खंयच्या रितीन आमी कश्ट जाता लेट अस इनवोक ऑल द वीकनेसीस दॅट वी हॅव गॉट. कसली सकट कश्ट म्हाका आनी तुका आसात कसली सकट अस्कत काय आमचे कडेन मात्र न्ही म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत अस्कत काय आसा ना समाधान कश्ट पिडाशिडा पियोवण्याचे समस्ये आसा जावंक पुरो हे सकट समस्ये सांगाता घालना ह्या आराधना वेळार आमी मागया देवा म्हज्या अस्कत काय तावन हांवें मुक्त जावच्याक म्हाका तूं कृपा दी. ह्या अस्कत काय तावन म्हाका तूं राख आनी सांबाळ आनी विशेष मापान ह्या अस्कत काय तावन म्हाका तूं आदार दी आनी तुजे थंय सदांच हांवें चलच्याक तुज्या वाटेन चलच्याक तूं म्हाका फावो कर. एक घडीभर मौन रवया दोळे आमचे दंपया. सम्या आमी हर एकली पातकी अस्कत आसा तुजी कृपा मागून ह्या रितीरेंत आमी बागेत आसतना मोकळो थोडो वेळ देवाच्या कृपेन आमी भरच्याक ह्या आराधना वेळार आमकां भाग घेवंक आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. गोसा बाबा आणि बहिणीनं आराधनांत भाग घेवंक आमी फुडें सरनासता. ह्या आराधनांत आमी भाग घेत आसतना विशेष रितीन देवाची कृपा विशेष मापान आमचे थंय वाळच्या खातीर आमी मागोन आसा. देवाची कृपा आमकां लाभच्या खातीर आनी देवाच्या कृपेच्यो जरी आमच्या वयर येवच्या खातीर आमी मागया. सक्रामेंताचेर आमचे दिश्ट आमी घालया आनी आराधनाक तयार जावन हें गीत आमी गावया. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. Karakonur susumi, Mgadar din susumi, Nivishes mapanam chaver kurpawala shekar susumi. Havaila jivit divchak ani boron om tumcha mapan divchak mlai somya dove. Az te boron om tumchen jivit amkan dik somya. तुझ्या सक्रामेंता दान वाळची कुरपा आमकां हर एकल्यांक दी आनी जी कोण आज मागोन आसात, कोणी आमचे कडेन मागोंक सांगला तांकां हर एकल्यांक तुज्या कुरपेन बर म्हण तुजे लागीं आमी मागता. ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಯೊರೆಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀಯೊರೆಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ. तुमची संगतात साई सुमिया विशेष मपान पाटल्या 2 महिन्यात हांव या कोविड सेकंड वेवा वरवीं आमी कस जाल्या. ऑक्सिजना खातीर, बेड्डां खातीर, ICU खातीर, वेंटिलेटर खातीर लोक कसतार पडलो आनी हें आमी पळयलां. हे मात्र न्हय आसता जेवणा खातीर, खाणा खातीर सबार जण कसतल्ले आसात. तरी पूण तुजे कृपा आमकां लाभल्या. आज हे केसस उणे जातीत आसात. बेगीनच हे केसस सगळे संपूर्ण नाच जावन ह्या व्हायरसांतून आमकां मुक्त कर हे देवा. कित्याक तुजी कृपा ह्या संवसाराचेर वाळोवन दी. कित्याक आमी तुजी रचना, तुजी रचना सोम्या आमी, तुवें आमकां रचलाय. न्हय मरणा खातीर, न्हय पिडे खातीर, बगार ससनाक बाचावी जोडचे खातीर. आनी ह्या कृपाय तूं आमकां सदांच लाभय, आमकां बाचावी दी सोम्या. ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೆ ನನ್ ಸಂಗಾತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿ ನನ್ ಪರಿಹಾರಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ या आराधना या वेळार करत असताना युट्यूबा मुखांतर आणि विविध माध्यमा मुखांतर ही आराधना त्या रितीन भाग घेवन आसात आमची भावा भयणी हरी एकल्यांक जी कोणी आराधना पळयत आसात तांकां हरी एकल्या तुज्या कृपेन तूं बरें जीसस ब्लेस ऑल ऑफ अस आमचे कुटुंबां तूं पवित्र कर वय सबिनाचे आमची कुटुंबां तुज्या कृपेन तूं बर वय जेसू तुझी कृपा आमच्या ಶಿರಾನಿ ವಾಳೋ ದಿಸ್ ವೈ ಸಮಯ ಸಬಿಯ ಜೇಸು ಆಮೆನ್ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಆಮೆನ್ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇರಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಓ ತಂದೆ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. कीर्तन 103 म्हणता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणजे अंतस्कंदाची स्तुती करून आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुझे अपराध बक्षिता सर तुझे पिडा पयस करता तुजो जीव पोंडांतलो निवारता तुझ्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतेचो मुकुट तो घालता सोम्यान केल्ले सकट बरेपणाचो एक घडी बरो आनी बुडास काडया मुकलो वेळ आमी देवाची स्तुती करूंक वेतेला आनी देवाची स्तुती करूंक ब्रदर एलायस आमकां आदार दितलो आनी ही स्तुती करता आसतना मोगाचो भवन आनी भयणीनो तुस देव आमकां आदारान भरून दी कृपेन भरून दी आनी आमकां ताच्या जैतान सदांच वांटेले जावचे बाग फावो करून दिवन मागया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही विशेष जावन आज मागूंक वेता सगळ्या वायटांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर जेजूचे पवित्र हजरपण आमच्या मुखार आसा आनी त्या सक्रामेंतांत आसतना आमचे सगळे बंदड्यो तुटून घालचे खातीर आमचे सगळी पिडाशिड आमच्या तान पयस वचच्या खातीर आमची सगळी मागणी देवान आयकोवच्या खातीर आनी विशेष जावन देवाची काकुळट आनी कृपा आमकां मेळच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमची खंयची इंटेन्शन आसल्यार तुमी ह्या वेळार तुमी घाला मेसेज करा आमकां तुमचे इंटेन्शन कितें आसला तुमचे खातीर विशेष तरान ह्या वेळार आमी मागता हे अर्दे वर आमी मागण्यान करसिता देखून सगळ्या गरजां खातीर तुमच्या मागता आसतना तुमचे कितें गरजो तुमकां आसा जाल्यार तुमचे खंयचेय इंटेन्शन आसा जाल्यार कोणा खातीर मागोंक गेल्यार तुमी ह्या वेळार तुमी मेसेज करियेत तुमचे खातीर आमी विशेष तरान मागता ह्या वेळार देवाचे सकतच सांगता देवा आज आमी एक उडास दवरया जेजू त्या दत्साईच्या तोळ्या लागीं वेता आनी थंय एकलो मनीस हातपांयांक बोळ नासलो एक मनीस 38 वर्सां जावन 30 आनी 8 वर्सां जावन त्या बांयच्या काट्या कडेन त्या तळ्या कडेन आसा आनी तो ह्या वेळार प्रत्येक जावन ताका कोणी तें उदक हालयतना त्या उदकाक देंवयतलो कोणी नासलो सगळे मुखार वेताले कित्याक ह्या मनशाक हातपांयांक बोळ नातिल्ले देखून ह्या प्रत्येक जावन मागता आसतना आमी
आज ते उडासा दोरी आम्ही या आराधनाच्या वेळार आसतना आम्ही त्या बेसायदा तोळ्याच्या लागीं आसा त्या तोळे म्हळ्यार अजापांचे तोळे थंय जेजू जल्माच्या आदींच तो बांयच्या कट्याडेन थंय आसुल्लो बांयच्या जाग्यार थंय आसुल्लो आनी जेजू 38 वर्सां प्रायताची जाता आसतना जेजू त्या काट्या कडेन येता बांय कडेन येता आनी ताका ताळ्यांत देवय नासतना ताका गूण करता जेजू आज आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबाच्या सोन्या खातीर आमी मागता आसतना जायत्या जाणांनी प्रत्येक जाण एन्ना मोंतेरो तिच्या प्रत्येक जावन तिका ब्लड कॅन्सर आसा तिका संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर ह्या वेळार मागता जीवन मोंतेरो म्हणल्यार ह्या भावाची सगळीं कामां सगळीं एग्जाम सगळे बऱ्या तरेन जावच्या खातीर आमी मागता आनी बेन म्हणल्यार एका तरणाट्याक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागता प्रत्येक जावन आमी मागता ह्या वेळार तुमच्या हर एका गरजां खातीर मेलरॉय म्हणल्यार भावा खातीर आमी विशेष तरेन मागता ताचो आज 24 वर्सांचो बर्थडे जावन आसा ताच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन एकल्याच्या फेलिक्स भावाच्या दुवे खातीर आमी मागता ताका संपूर्ण तरान बरी भलायकी आनी सगळे मतीचे समाधान काळजान संतोष तांकां मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन क्लिफर्ड फेर्नांडीस या क्लिफर्ड रॉड्रिगस हाच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता तांकां स्पिरिच्युअली ग्रोथ मेळच्या खातीर तांच्या कुटुंबाक आनी तेजे भुरगे एक भुरग्याक इल्लेशे समस्या आसा हार्टाचे प्रॉब्लेम आसात ते सगळे गूण जावच्या खातीर आज आमी मागता देखून तुमची सगळे इंटेन्शनां सोम्या मुखार दवर ह्या वेळार आनी प्रत्येक जावन आमचे रिन्युवला खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमकां आज देवाचे उतार दिवंक आयल्या स्थानी पिंडो हांच्या मुखल्या मिसावां खातीर आमी मागता देवाची काकुळटांनी करपा सगळ्यां ते देवण येवच्या खातीर मागता बापा ह्या वेळार रेशमा म्हणल्यार त्या भयणीक संपूर्ण तरान तापातावन सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तांकां सगळ्यांक डिवायन नॉलेज मेळच्या खातीर तांकां सगळे देवाची काकुळटांनी करपा त्या भुरग्यांक मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन हर एकल्यांची इंटेन्शनां जेजूच्या पांयां तळा भेटून कित्याक जेजूक आराधन करतना हे सक्रामेंतान असले जेजूक आराधन करतना आमचे बंदरे सगळे तुटून पडटात आमचे सगळे घाई गुण जातात आत्मीक घाई प्रत्येक जावन हेरांनी आमकां दुखयलेले हेरांनी आमचे विरोध गेल्लेले सगळे दुस्मानाची पदवी सगळी आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन सर विनिता तावरो ह्या भयणीच्या इंटेन्शना खातीर मागया प्रत्येक जावन आनी सर्व रितीची बरी भलायकी हर एकल्या कोविड इन्फेक्शन असल्या सगळ्या लोकां खातीर मागया जायतीं आज आश्रमां कोविडाच्या संकश्टान पडल्यान तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन जेनिशा रॉड्रिगस हाका एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया ह्या प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबा खातीर मागया विशेषतन देवाची काकुळटांनी करपा ह्या वेळार आमचे देवण येवं दी म्हणून मागया हालेलुया 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 हिरा बाबा कला बरे दग शंदर बरे करबाला रकला हिरा ला ला लिया ला ला बाबा बाबा हिरा ला जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज यू ग्लोरी ग्लोरी ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ Then the power of God will come upon each and every one, Lord Jesus. Each and every that intention I surrender to your feet, O Lord Jesus. Bless each and every one, O Lord Jesus. Break the power of the darkness. If anything is there in the name of Jesus, against the kingdom of God, against the word of God, against the Lord Jesus, spiritually life, it will be defeated and disconnected right now. In the name of Jesus Christ. Hira Baba Rakhala Jesus. Upward Jesus Pratyekla. Surka di magala yavala magala Jesus. Hari eklang surka melodi. Pideshretan surka melodi. Niraspanatan surka melodi. White atan surka melodi. White sovetan surka melodi. Hari eklang Baba आशीर्वादित कर बाबा हर एकल्याक आशीर्वादित कर यावेळार जेजू तू या संक्रमितांक नीज करो सजर जाय
तुझ्या मुखार आम्ही सरपडून आसा तुझ्या महिमे खातीर आमी मागता तुझे काकूळ मनशा कुळाक मेळच्या खातीर मागता बापा कोविडान कोसतच्या सगळ्या लोकांक बापा तूं आशिर्वादीत कर कित्याक आमच्या दोळ्यांनी आमी देखूना आमी काळजांत आमी भोगूंक ना कितें सगळें तुवें तयार कर दवरलाय तुझ्या भुरग्यांक म्हणून बापा ह्या वेळार आमी मागता तुवें तयार केल्लें तें संतोष आमकां दी तुवें आमकां आसा केल्लो तो सगळो सुटका सोडवून आमकां तूं दी ह्या वेळार त्या संवसारांत तुझ्या भक्तीपणांत आमी जियोंक तुझ्या सांगता जियोंक तुझ्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुझ्या काळजाचे सगळे गोडसाण आमी सगळी साखोवंक ह्या वेळार आमकां फावो कर म्हणून मागता जेजू ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ या काळोखाच्या संसारात आम्ही जियेत असताना पातकाच्या कोंडांनी आम्ही एक एक पटी लोळताना देवाचो आधार आमकां सुकलो म्हणून बघताना पूण आम्ही बघता मात्र देव आमकां तसो आधार दिवचो सोडिना तो आमकां थंडी जावन आमकां आधार दिता कित्याक देवाचें उतर सांगता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 आणि 9 15वें वाक्य 16वें वाक्य एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत की एखाद्याला ती तरी विसरत हांव तुका विसरचो ना कित्याक तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या मुखार आसात आणि उजव्या हाताचे तळव्याचेर तुझे नाव आम्ही मानतयला म्हणून सांगता देखून आम्ही सदांच देवा मुखार आसा ताच्या दोळ्यांच्या दिश्टींतल्यान आमकां पयस जायना कित्याक खंय लिपोन रावल्यार तो आमकां पळयता देखून ह्या पातकी संवसारांत ह्या मेळ्या संवसारांत ह्या आमकां मेकळे करच्या खातीर मागया आमकां देवाच्या सर्सीन रावून देवाक अर्घां दिवंक देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हणून मागया हर एक देवाची जाणवाय आमकां दी म्हणून मागया देवाच्या उतरेची समजूनी आमकां तूं दी म्हणून मागया ह्या वेळार ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪಟ್ಟರು ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ನಿಂಜೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ सगळ्यांनी आमकां एके फाटी सोडून गेल्या रे आमची भावा बहिणींत आमचे ताण पयस केल्या रे आमच्या आवय बापूय आमकां सांडून घातल्या रे पूण सर्वेस्पर देव आमकां बिलकुल सांडून घालिना कित्याक आमचे सगळे लोक आमकां एक दीस नेगार करतले इन्कार करतले पूण जाल्यार देव आमकां इन्कार करचो ना आमकां तो नेगार करचो ना ताचो मोग आमकां निरंतरी मेळटा हे सक्रमेंतांत असल्या जेजू कडेन मागया आमकां कोणें सांडून घाल्या रे त्या जेजून आमकां सांडून घालूं ना ह्या कोविड टायमार पळया आमची कुटुंबां ताणें सुरक्षीत राखून वेल्यात जायते जाणां कोविडांतल्यान आमकां भायर हाडलां वायटांतल्यान आमकां भायर काडलां अवकाशांत अणवारांतल्यान आमकां ताणें राखलां आनी सांबाळलां सर्व रितीचे रक्षण संरक्षण सर्वेस्वर देवान ताच्या पुता मार्फत आमकां दिलां पवित्र आत्म्याचे मजत आमकां दिल्या सर्तीची जाणवाय आमकां दिल्या पवित्र पुस्तकाची समजूनी आमकां दिल्या
मागण्याचं स्पिरिट आमकां दिला असले सगळे देवान दिल्ल्या देवाक आमी विसरवचे जाल्यार कशें त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाक आमी स्तुती करया आमचे बंधन सगळे तुटून घाल म्हणून ह्या वेळार विशेष तरेन आमी मागया जीरप्पा रखाले जीसस थैंक यू लॉर्ड ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ನಿನ್ ಕೃಪೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हर एक बंदडे तुटून घाल हर एक वाईटाचे सत्य तुटून घाल जेजू तुझ्या नावाने या वेळार मागता असताना हर एक पिढ्या सुद्धा दूर जावनी हर एक कोविड इन्फेक्शन सगळे या संसारातून पैसे सदी हर एक लोका बाबा आस्पत्रेने असलेल्या लोकांक तू सुटका दिया वेळा जेजू तुझे दैविक सत्यान गुण कर जेजू आपोड जेजू हर एकल्या बाबा या रीतीने अटेंड झाल्या समेस त्यांच्या तुझी धराळ आशीर्वाद घाल त्यांच्या कुटुंबात आशीर्वाद घाल त्यांच्या घरांची शांती समाधान येऊन त्यांच्या घरात एक कोट येऊन माया मगन जीवन दाखवा कृपा देऊन हर एक त्यांच्या कच्च्या फायनान्शियली क्रायसिस असल्या सगळे तुझे आशीर्वाद जाऊन बदलून मगळा जेजू या वेळा त्यांचे निराश पण पैसे होती सलवणी पैसे बंदरी सगळे तुटून पडून वाईट सवय कुटुंबातून तुटून पडून हकलंग बाबा पातकी जिनी सांडून एक बरी जिनी जीवन झाली कृपा आधार या प्रत्येक आराधना वेळा तांकां मेळून दी बाबा ह्या वेळार तुझी दैविक सकत हर एक लागताय मागता बाबा जायतो लोक कष्ट नसा बाबा जायते ह्या जाक मणियारी कष्ट नसत बाबा सगळ्यांक तुका समर्पण करीता बाबा जायतो कष्ट लोक आज दुखेस्त जाला बाबा बाबा या कवड्यातून धैर्य तांकां कष्ट मारतात कोणाचो आधार मेळतात की मागता बाबा बाबा तुझो आधार सोडल्यार दुसरो आधार कोणाचो मेळत बाबा तुंतू तांकां आधार बाबा तुंतू तांकां रक्षक बाबा तुंतू तांकां गुण करताय तुझ्या दैविक शक्तीन तांकां आपड या वेळार सुटका दी बाबा तुझ्या सक्रामेंतात असल्या त्या हजरपणा खातीर मेहर गादीत असताना तुझ्या महिमे खातीर मेहर गादीत असताना हे सगळ्या लोकां खातीर मागता बाबा जिंकोणे बाबा सगळ्यांनी इंटेन्शनां घाल्या ती सगळी इंटेन्शनां तुझ्या पांयां ताळा भेटून दिता वेळार बाबा त्यांच्या कुडींत असलेले सगळे
पिढेची लक्षणां तांचे तोंड पयस वचून दिया वेळार सुटका मेळून दिया वेळार दैवीक शक्तीन बापा तांकां सुटका मेळून दी हर एक रितीचे डेलिव्हरन्स तांकां मेळून दिवच्या उतराच्या शक्तीन बाबा बाबा तुझ्या नांवान मागता बाबा ह्या वेळार तुझ्या दैवीक शक्तीन मागता बाबा तुझी काकोळतानी कृपा हर एकल्याक मेळून दी बापा ह्या वेळार बंदडी तुटून पडून दी बापा पिढा शिडा पयस वचून दी निराशपण पयस वचून दी प्रत्येक जण मानसिक ಒತ್ತಡದಿಂದ असल्या कुटुंबाक जेजू सुटका दिते ह्या वेळार मानसिक ಒತ್ತಡವरी कंत बेजारांत असल्या कुटुंबाक जेजू सुटका दिते आसा जी कोण मानसिक ಒತ್ತಡ आसा तुमच्या कुटुंबात तुम्ही मागा या वेळार क्लेम करा या देवाचे प्रॉमिस जावन आसा देवाची संदेश जावन आसा या वेळार मागा तुमकां सुटका दिता या वेळार प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेंत असलेल्या लोकांक जेजू बसवणी दिता तांकां गुण करता मागा तुम्ही तुमच्या कुटुंबात कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार ह्या वेळार तांकां गुण जावच्या खातीर मागा कोविडान इन्फेक्शन कोणी आसा जाल्यार तांचे खातीर मागा तांकां गुण जावच्या खातीर मागा कित्याक तुमच्या मुखार असलो कोणी तो देव जावन आसा मनीस न्हय बाबा सक्रामेंतांत आपल्या मनशापणांनी देवपण सगळें ताचें तें आसा आनी ती देवपणा खातीर आमी अर्घ दिसतना ताची दैवीक सकत ह्या सक्रामेंतांत तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी तुमच्या काळजांनी वाळोवन दी तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत आज ती सकत देवाची कृपा आज मेळोवन दी म्हणून आमी मागता बापा हालेलुया 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 हिरा बाबा रकाला जीजस 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 हालेलुया 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 हिरा बाबा रकाला जीजस जीजस ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ अब्रामान कसे देवाचेर भावार्थ दवरलो आणि ताका कितल्या वर्सां उपरांत देवान दिली बसवणी तांच्या जिवितांत जाहीर जाली आज अब्राम असो भावार्थ आमचो जावं दी मोगाच्या भावानी बहिणी ह्या कश्टांच्या वेळार आमी भायर येता जाल्यार आमचो भावार्थ मात्र आमकां कामाक येता आमचो भावार्थ मात्र आमकां उपयोग जाता देखून आज आमी मागया आमचो भावार्थ सडय समया आपोस्तलांनी तिनंत संगती देवा कडेन मागल्यो तांणी संवसाराची आस्त बोधीक मागोवना संवसाराची ग्रेस्तकाय मागोवना तांणी पयले मागले आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आनी जेजून आमच्या बापा मागणें दिलें दुसरें ताणें मागलें आमचो भावार्थ सडय म्हणून आनी जेजून तांचो भावार्थ सडयलो तिसरें ताणें मागलें बापाक दाखय म्हणून आनी जेजू म्हणालो म्हाका पळयलां जाल्यार तुमी बापाकय पळयलां तर तिनी संगती मागल्यो आपोस्तलांक देवान फावो केल्यो जेजू मारिफात त्यो तांकां मेळ्ळ्यो आमकां फक्त जेजू मारिफात आमचो भावार्थ सोडून आमकां मागोवंक शिकय देखून आज मोगाच्या भावानी बेर प्रत्येक जावन मागण्यांत तुमचो दीस करसूंक प्रयत्न करा टीव्ही मुखार सिरियला मुखार रावचें न्हय बापा आनी आज मोगलाच्या भावानी भयणी आमी मागण्यांत करसूंक कित्याक मागण्या वरून जायत्या लोकांक आमी बचाव करयत जायते संत भक्त आसात तांणी भितर बसून मागणें कर जायत्या लोकांक बचाव केल्ले घडीत आमच्या भविष्यभेत आसात जायते संत भक्त हाका साक्ष जावन आसात मोगलाच्या भावानी भयणी आमी ह्या मागण्यांत रावच्या खातीर आमचो भावार्थ सडय म्हणून मागता आनी सगळे आमच्या कगल्या मालगाडींतल्यान पूर्व जातात कितें आमचे बंदोडे आसात ते सगळे ह्या आराधनाच्या वेळार तुटून उडय म्हणून मागया इस्रायलाचे भुरगीं आमी जावन आसा आमकां सोर रितीचे अभिषेक देव दिवं दी म्हणून मागया आनी कशें जेरिको
पागोर देवान कोसळून घाल्लो की तशेंच आमच्या भोंवतणी आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक आसलो तो जेरिकोचो पागोर ह्या संवसाराचे अटॅचमेंट ह्या कुडीच्यो ओडण्यो सगळ्यो तुटून पडून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया मगोच्या भाव आनी भयणी. ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. देवाचे उतरी सांगता जेन्ना अण्णा वचून दोळ्यांत दुखां गळून त्या इगर्जे भितर वचून मागणें केलें आनी देवान तिचें मागणें आयकलें आनी सामुएल म्हणल्या एका भुरग्याक तिच्या हातीन तिणें जेजून दिलें. आनी त्याच वेळार एलिशा म्हणलो प्रवादी आसलो आनी ताणें मागल्या वेळार एकल्या त्या विधवीच्या पुताचे आनी त्या विधवीचे सगळे रीण फारीक केले. त्याच्या तेलाची बरणी सुकली ना, त्याचे खानाचे सगळे वस्तू उण्यो जाल्यो नात, बगर धराळ मापान देवान दिले आनी ते तेल विकून तांचे रीण सगळे फारीक केले. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आज भावार्थान पातया तुमकां खंयच्याय रितीचे रीण आसा जाल्यार ते फारीक करच्या खातीर देवा कडेन मागा, जेजू कडेन मागा. खंयची एक लोन तुमचे कडेन लोन तुमी केल्ले आसा, बँक लोन आसल्यार तुमी फारीक करच्या खातीर देवाची खूब मोग मागा. ह्या वेळार खंयच्या ना खंयच्या रितीन देव ते फारीक करतलो, कित्याक सर्वेस फॉर देवा मुखार प्रत्येक जण आमी आसाव ह्या वेळार. आनी सगळे बंदर खंयच्याय रितीची पिडा आशिल्ल्या तुमकां आनीकय दसतो जाल्यार निराशपण तुमचें तें आसा जाल्यार आनी सगळ्या तुमच्या कुटुंबांत खंयचेय शांती समाधान ना जाल्यार आनी खंयच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सानांत वायट संवय आसा जाल्यार ह्या वेळार सुटका मेळच्या खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या सोर सान्या खातीर मागा. आनी सर्वेस्पर देव ह्या सक्रामेंतांत आसलो जेजू तुमकां सगळ्यांक गूण करून दी, तुमकां आपडून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता. आनी सगळे भावार्थान तुमी मागा. भावार्थान मागलेलें मागणें देव केदीस इन्कार करिना आनी ताच्या दराळ मापान सर्वेस्पर देव तुमकां दितलो. देखून ह्या आराधन वेळार तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागा. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲಿಶನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವಾ 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 ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು,
ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು, ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. 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 ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वचन सुमेची स्तुती केली. सबार्जून आमच्याकडे मागोंक विचारल्यापासून आम्ही मागोन आसा. प्रत्येक जावन या आराधना वेळी युट्यूबार कोण सकट पळोवन आसात. सबार्जून तांच्या गरजां पासून, तांच्या भुरग्यां पासून मागोंक विचारला. तांचे पासून आमी मागते आसा. सबार्जनांची मागणी हांगासर आमकां पावल्यान तांचे पासून आमी मागया. विशेष करून मागणे विचारला प्रिन्स्टन डिसोजा पासून, ताच्या भलायके पासून आनी ताच्या विशेष करून ताच्या शिकपा खातीर, तशेंच उलोवंक इल्लेशे कश्टच्या एका भुरग्या पासून मागणे विचारला. तांचे पासून आमी मागया. विशेष जावन अनिता आनी हेराल्ड सिक्वेरा तांच्या कुटुंबा पासून, तांच्या कामा पासून, तांच्या भुरग्यां पासून मागणे विचारला. तांचे पासून आमी मागया. आमी विशेष करून प्रीती आनी अरुण तांच्या कुटुंबा पासून आनी मागोंक ह्या आराधना विचारले आसा. मागीर आमी डियाल जेरमी अनिता मोंतेरो ह्या कुटुंबान विशेष तांच्या कुटुंबाच्या त्या खातीर मागोंक विचारला. मागीर आमी लिडवीन आनी तशेंच तिच्या न्हवऱ्या पासून बरी भलायकेचें देणे तांणी विचारला, मागोंक सांगला. तांचे पासून मागया. आनी अशेंच सबार्जनांनी या यूट्यूब चॅनला मरिफात कमेंट्सांत थंयसर आमचे कडेन मागोंक सांगला. सगळ्यांची मागणी सांगता घाल. देव आमकां आदार दिवन दी, कृपेन भरून दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमेचो आशीर्वाद घेवच्याक येद्या बडा सक्रामेंताक आमी गीत गावया. Yedia boda sacramenta sastanamat karuya Vilyatya rupavutla novyoritim adarya salvon vecha askatvisya bavartace boldivya zeshe bapa tashin sputa ullasani stutizam padvi mahima sasna sasna ekastalyan asita tu kai dogai spirita samasami navarta. सर्वेश्वर तुमचे सवॅसो तुमच्या सर्वदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनियात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आयची रेतीर बऱ्या तरान जावंक तुमी आमकां कुमक केल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन आज रेतीर दिवंक हांगा आयिल्ल्या मानादीक बाप स्टॅनी पिंटो तांचोय हांव उपकार बावडटा आनी म्हजे सांगत आसा ब्रदर क्रिस्टोफर ताचोय हांव उपकार बावडटा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा तर आमी सांगता मेळून निमान एक बरें गीत गावया देवाची महिमा आमी वाखण्या देवाची स्तुती आमी करया चलिए बेटो थैंक यू जीसस ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಶ್ರಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच फाल्यांच्या रेतीरेक सदांनी सर लोकांक तुवें लिंक तुमी धाडा आनी सदांनी सर लोकांनी ह्या रेतीरेक जॉयन जावचे बरी तुमी तांकां कुमक करा आनी हेरांकी फोन करनी मॅसेज करनी SMS करनी तांकां जागया आनी कंदील जावन सरितान सोड लोक फाल्यां ह्या रेतीरेक अटेंड जावं दी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन आमी सर्व तुमकां आभारी जावन आसा आनी तुमच्या बरें ही रात तुमकां बरी मागता तुमकां समेस्तांक गुड नायट बरी रात तुमकां